राजा बापा दरबाराच्या नाना बंगला संगी वर्णिता तुका प्रयास संसाराच्या किरोवतो तुझो वैभव Wakanda mai masuyo sendrendo tumo kurpisago ayawali betum timna tuja Bapa darbaracha Lalaboda sini वर्णिता तुका प्रयास संसाराच्या मगाच्या भावांनो भयणीनो सदाकाळच्या 31व्या तराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची खळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया कारणांतर नाभलायकी वरवीं आस्पत्रेंत आसून विविध संदर्भांनी कश्ट केल्या आनी ऑनलायनी मुखान मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणींकी मोगाचो स्वागत तुमचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागता हे संदर्भात अर्गा मिसिता फबीन जेसिमेंडून सदो कतार देवदीन आलिस डिसोजाच्या मरणाचो पयल्या वर्साचो उगडास करून मिस्तिता स्टेफानी लोबो आनी कुटुंब नालासोपारा देवदीन प्रकाश लोबो आत्म्याक पयल्या वर्साचो उगडास करून मिस्तिता एफ्रेसा लोबो आनी कुटुंब नालासोपारा अर्गा मिस्तिता अनुषा आनी फ्रेबल मास्करिनस दुबई प्रत्येक दिसा खातीर मिस भेटयता फियोना मास्करिनस दुबई कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व संध्याच्या आत्म्या मिस्तिता हेलेन आनी फ्रांसीस मास्करिनस दुबई सल्वदर आनी लुईस लोबोच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वत्म्या मिस्तिता आयरीन लोब आनी कुटुंब चेन्नई जे कोणा मागतान बसिलान सुगडास कडून तांचे बसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन हे पवित्र वेदी बोवारी आमी सांगाता मेळ्ळ्या आईची देवस्तुती आमच्या कश्टांत देवाक विश्वासी रावया म्हणलो संदेश दिता आमच्या जिवितांत कश्ट येताना आमचो भावार्थ सांडिनासता आमच्या कश्टांत देवाक विश्वासी रावूंक आनी आमचे जिणयेंत जैत आपणावंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया मगळ भाव भयणीनो आमचे संवसारी जिवितांत कस्तनवरां पिराशिडा हरी कायल्या वेळारी देवाचे विश्वास दवरून आमी जियेता तेन्ना सगळे समस्या फुडें करूंक शकतात म्हणलें सत हेची देवस्तुती आमकां दिता असले सतान आमचे जिवीत रुता करूंक देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना भोवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया भितर काळ समानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया सुमया तुजें उतर जिवीत दिता तुजें उतर आमकां जिवीत लाभयता हे उतराचो मोग करूंक हे उतर वाचूंक फाटीं सरल्यावन तुका अकमान केल्लो आसा तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापोवन बोगसाणें मोगोन म्हणटा हांव उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय मोगळ सुमयम एकामेकाच्या मोगांत सर्गेचे राजूडूंक साध्य जाता म्हणटा येतो आमचो राग आमचो मोसो द्वेश दुडेपटी हेरांचे दुखां कारण जाल्लो आसा पश्चात्तापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा सोमया उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय मोगळ सुमया बरें करूंक तूं उलो दिताय स्वार्थ सांडून बरेपण आदारूंक आनी मुखांत तुका साक्षी सांगूंक तुजो उजवाड परजळ करूंक
आमी वावरी जाय म्हूण दायतो पूण थोडे फावटी आमचो स्वार्थ आमचें हळशीपण बरें करूंकू थोडे फावटी अडखळ जाल्लें आसा. ह्या मुखार तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सोम्या फस्ते तपोवन बक्षणे मगोवन म्हणटा हांव. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या चोर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सुमिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपी आमच्या ते संवसत कर संबसत विशेष करून मागी. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या बहुमोगाळ काकूळदारा बापा तुझ्या दारान मात्र तुका भवते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावल्या. तुवें बसयलेले सूख जोडोवंक आमी धांवतना वाटेर आदळणपणां न जावच्या तूं सामकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मेकाबावाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. रायान 7 भावांक आपल्या आवय सांगाता कैद केलें आनी समर्थ अडवरता त्या दुक्रमास तांणी खावंक जाय म्हणून तांकां चपकाचे आनी जरबदाचे मार दिवन बलात्कार केलो. भावा मदल्या एकल्यान एरांचे तर्फेन म्हळें तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडेन कितें जाणा जावंक सोदताय. आमच्या पुर्वजाचे कायदे मोडचे प्रास आमी मरोंक तयार आसा. आपलो प्राण सोडतना ताणें म्हळें क्रूर बुणजाती ह्या जिवितांतलें तूं आमकां काडून उडयशी पूण संवसाराचो राय आमकां ससनाक उठयतलो कित्याक ताच्या कायद्या पासत आमी मरता. ताच्या फाटल्यान ताणें तिसऱ्याक दग दिलो. ताणें ताका जीब भायर घालूंक सांगताच ताणें ती भायर घाली आनी धैर्यान हात फुडें केले आनी ही श्रेश्ठ उतरां उलयलो. सर्गान हे संदे म्हाका दिले आनी ताच्या कायद्या खातीर हांव ताची पर्वा करिना. ताचे कडचे हांव तें परतून घेतलो म्हणून हांव भरवसतां. राय आनी ताची सेवाक तरणाट्याची ही उतरां आयकून अजाप जाले
कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्हय म्हणून लेखतालो वो मरतास ताणें चवथ्याक दग दिलो आनी कश्टिलो तो आपल्या मरणाक लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हणलें देव आमकां नव्यान जिवांत करतलो म्हणून ताणें आमकां दिल्ल्या भरवशान मनशाच्या हातान पडोवन मरचें बरें म्हूण आमकां बगता पूण तुजें पुना जिवानपण केदींच जावचें ना देवाचें उतारें देवाचे व्हड उपकार हांव उठतस तुझें दर्शन घेवन धादोशी जातलो हांव उठतस तुझें दर्शन घेवन धादोशी जातलो कांदी सर्वेश्वरा नितिवंताच्या फुल्या जी दिवन आयक हांव मारता ती पळोवन उगड तुजें कान मुझे विणोवणे म्हज्या वोंटाचेर नाकसलेंस कपट हांव उठतस तुझें दर्शन घेवन धादोशी जातलो तुज्या वाटांनी म्हजी मेटा तिरासणेन हांव दवरीत आयलां ना म्हजे पांय निसरूंक नात आपले हांव तुका उलो मारता तूं म्हाका जाप दी देवा म्हाका कांदी म्हजीं उतरां चिंतीव नायक हांव उठतस तुझें दर्शन घेवन धादोशी जातलो हांव उठतस तुझें दर्शन घेवन धादोशी जातलो सांपावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपा वरवीं कळानांतली बुजवण आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरें करनेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां थीर करूं भाव भयणीनो तुमचे मदें घडिल्ले परी सुम्याचें उतर वेगी वेगी विस्तरूं आनी सगळ्यान तें जैते वोन जावं देखून आमचे पासत मागा दस्कोरिया आनी कोट्या मनशां तावन आमकां सुटका लाभो म्हणून मागा कारण सक्कडी मनीस सुवार्ता सतमानिनान पूण सोमी सदांच विश्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आनी कोट्यांच्या हातान सांपडनाशी तुमकां राखतलो आमी तुमकां फरमायल्ले तेच परी तुमी करतात आनी फुडेंय करतल्यात म्हूण तुमचे विशयान सोम्यातय आमकां पातेणी आसा देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताचे सोंसणिकाये विशयान तुमी शिकच्याक सोमी तुमची काळजां उजवाडाव देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार जेजू ख्रिस्त मेल्ल्या मोदें प्रथम पुतो ताका जावं महिमा
आणि पदवी ससनाच्या ससना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. भगवो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणतात ते जेजू सरसी येऊन असे सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्याचे स्त्री लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हण मईचेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले, मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशें 7 जणी तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेगी ती स्त्री मेली तर मेल्ल्यांचें जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनात. देवदूता सारकीं ती, कित्याक ती मरनात. ती देवाचीं भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जिवंतपण आसा म्हूण मैजेस रुजवा दिता. जळत्या बल्या विशान बरोवन आसलेले कडे सर्वेस्पराक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सगळी जिवंत आसात. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूची शिकवण हेजे सुवार्थेंत आमी आयकली जाल्यार एक विचित्र नमुनेची शिकवण. जेजूच्या काळार जुदेव धर्मांत फरिजेव, शास्त्री आनी साधुसेव हे 3 वर्गाचे लोक जुदेव धर्मांत प्रमुख स्थान घेताले. साधुसेव याजकी वर्गाचे ते देवाळाच्या सेवेंत ते मेतेर जाल्ले, पण जाल्यार जिवंतपणा विशयान तांकां दुबाव आशिल्लो. जिवंतपण ना म्हूण ते पातयेताले. फरिजेव वांगडाचे ते अधिकार चलोवच्यांत आनी लोक नियमां पाळटा की ना पाळटा, मैजेन घाल्लें नियमशास्त्र ते आसा तशें पाळटात की ना पाळटात म्हणल्या विशीं जतन घेवचे तसले अधिकारी वर्ग. शास्त्र्यांचे वर्ग देवान दिल्ले उपादेश मैजेक 10 उपादेश, त्या 10 उपादेशांक आनीक 1000 उपादेश कुडसून नियमशास्त्र करून ते लोकांच्या माथ्यार तापोवन ह्या नियमशास्त्रा प्रमाणे तुमी जियेसय ना जाल्यार तुमकां सास्तीक जिवीत ना म्हणली एक खात्री ती लोकांच्या माथ्यार थारोवन जें काम तांचें आसलें. नियमशास्त्राचे परिणीत ते शास्त्री म्हणटाले तांकां. देखून ह्या शास्त्र्यांक उरलेसून जेजून म्हणलें आसा, तुमी नियमाक नियमां कुडशितात, उपादेशांक उपादेश कुडशितात, कानुनाक कानुनां कुडशितात, तुमी जावन ती वोवयनात आनी वोयतल्यांक तुमचें बोड लेगून तुमी लायनात. वोंग तांकां नातली वची तुमी पापाच्या लोकांच्या माथ्यार दवरतात. तुमी जावन एक वचें वोंग एक बोट लेगून दिवन तुमी कुमक करिनात. जेजून खंडन केल्लें आसा. आनी ह्या विशयांत जेजू स्पश्ट, कितें म्हळ्यार नियमशास्त्रा विशयांत सगळें तें सत न्ही. नियमशास्त्रच गरजेचें न्ही सास्तीक जिवी जोडूंक. देखून देवान सगळे नियमशास्त्र, सगळे देवाचे उपादेश तोरा म्हणटात ते एक करून एकच उपादेश दिलो, वर्तो उपादेश. सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या मनान, सगळे तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवा समोर कर.
तुजो करताय तशें तुज्या पेल्या समोर कर ह्या उपदेशांत सगळे नियमशास्त्र आटोपून आसा. दुसऱ्या नियमशास्त्राची गरजच ना म्हणून जेजून शिकोवन दिली. जेजू एक पॅराडायम शिफ्ट म्हणटात ताका. जेजू एका काळार पॅराडायम शिफ्ट कित्याक पोरण्या चिंतपाचें पोरण्या चिंतपाचें पोरण्या नियमशास्त्राचें एक पॅराडायम शिफ्ट. नवें एक चिंताप नवो एक नियम जेजू हांगासर दिता. जेजू नवे नियम कित्याक म्हळ्यार तो देखून तो म्हणटा मनशाक कोणा खातीर केल्लो कोणा खातीर नियमशास्त्रा खातीर मनीस केल्लो की मनशा खातीर नियमशास्त्र केल्लें. हां मनशा खातीर नियमशास्त्र केल्लें. नियमशास्त्रा खातीर मनशाक करूं ना. कोण इम्पॉर्टंट हांगा मनीस की नियमशास्त्र? कोण इम्पॉर्टंट? हां मनीस. देखून जेजू म्हणटा भुकेल्ल्या मनशाक तूं वाडिनाय साब्बाताच्या दिसा. साब्बात मनशा खातीर केल्लो की मनशा साब्बाता खातीर केल्लो? मनशा खातीर साब्बात केल्लो विशय वचून. मनशाक आराम मेळूंक जाय मनशा खातीर. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा जेजू म्हणटा मनीस इम्पॉर्टंट. भुकेल्ल्याक तूं जेवण दी. तो साब्बाताचो दीस जावंक पुरो तूं दी. भुकेल्ल्यान थान येयल्ल्या गाडवाक या पाड्याक रेड्याक तूं उदका लागीं व्हरताय घेयना मागीर कित्याक आंतुळणार पिडेस्त आसल्या मनशाक तुवें जेजू लागीं ओन हाडनो जो हाडयेत. कित्याक वळवळतल्या पिडेस्ताक तुवें मिसा घेवच्या बदला आस्पत्रे व्हरनो जो व्हरयेत. मनीस इम्पॉर्टंट. देखून जेजू पळया जेजूचें पॅराडायम शिफ्ट जेजूचें चिंताप पोरनें चिंताप काण नवें चिंताप घालता जेजू हांगासर. नियमशास्त्राचे फरिजेवांचें तो खंडन करता. सारकें न्ही तें म्हणटा. देखून पळय फरिजेवांक जेजू पळयला जायना. शास्त्रांक जेजू पळयल्या जायना. कित्याक म्हळ्यार हो नियमशास्त्राचें खंडन करता. नियमशास्त्र पाळिना. नियमशास्त्रा विशीं सूख शिकोवन सांगता. पळय अशें चिंताप तांचें शास्त्रांचें फरिजेवांचें आनी कोण सोकोल्ड सदुसेवांचें चिंताप तशें. देखून तांणी जेजू गुन्यांवकार केलो. जेजूक तांणी गुन्यांवकार केलो. जेजू तें पुरोवपाक येना. जेजू म्हणटा कश्ट तेल्ल्या त्या भावाक कुमोक कर. तान येयल्ल्या पिवंक दी. भुकेल्ल्याक खाण दी. एक मैल चलताय ताच्या फाटल्यान 2 मैलां वच. तुजो दोगलो इसारता ताजे सगळें खाण दी. कुमोक कर. आदार दी. सेवा करा. तें इम्पॉर्टंट. तूं कितें खाताय कितें पियेताय तें गरजेचें न्ही. शास्त्राच्या राजा वचोंक तूं कितें खाताय कितें पियेताय तें गरजेचें न्ही. शास्त्राच्या राजा वचोंक तूं कितें बरें करताय तें गरजेचें. आमी नव्या सल्ल्याची भुरगीं की पोरण्या सल्ल्याची भुरगीं सांगा? आमी कथोलीक क्रिस्तांवां नव्या सल्ल्याची की पोरण्या सल्ल्याची भुरगीं? आमी नव्या सल्ल्याची पोरण्या सल्ल्याची न्ही. पोरण्या सल्लो जुदेवांचो ग्रंथ. आमच्या नव्या सल्ल्यांत पोरण्या सल्ल्याच्यो वस्तू बसोवण्यो आसात. त्यो संपूर्ण जाल्ल्याक दखल्याक त्यो संपूर्ण जाल्ल्याक देखून आमी पोरनो सल्लो हाका कुडसिला. आमी नव्या सल्ल्याची परजा पोरण्या सल्ल्याची न्ही. जेजू क्रिस्त आमचो देव. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत. तोच सर्वस्व. तोच आरंभ तोच अंत. तोच शेवट आनी तोच बरवसो. सगळें तोच. ताच्या भायर दुसरो देव ना. ह्या जेजू भायर दुसरो देव ना. होच आमचो देव. आनी हो देव कितें शिकयता नव्या सल्ल्यांत? एकामेकाचो मोग करा. ताच्या भायर दुसरे नियम दुसरे ना. देखून जेजू म्हणटा मनशाच्या तोंडा भितर मनशाच्या पोटा भितर येता खंयचेंत मनशाक मेळयना. मनशाच्या पोटा भितर येता ते मनशाक केन्नाच मनशाक मेळयना. मनशाक मेळयना. तूं खंयचेंय कांय प्रॉब्लेम ना. पूण मनशाच्या पोटांतून भायर येता पळय तो मोसोरू तें जिद्द तो पोटजाळ तें पानसाव तें बेबदेपणो तें कुसडेपणो हे सगळें मनशाक मेळयता. मनशाक सर्गीच्या राजाक व्हरूंक पावयना. तें गरजेचें. देखून उडा स्टोरी. देखून सांव पावलो म्हणटा खंयचे खावयेत खंयचे खाय नजो. बोंब्या पुजाक म्हणून बेठयलेलें खंयचें आसा पळय तें केदिंगूच खावंक नजो. बोंब्या पुजाक म्हणून बेठयलेलें खंयचेंय खाण तें खावंक नजो. तें अपवित्र. तें डेटीक दिल्लें केदिंगूच खावंक नजो. दिसूक पूण उरलें खंयचेंय तुमी खावयेत. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आधुनीक समाजांत पळयता आमी तें कांय नजो हें कांय नजो. तें हलाल कट्ट हें झटका कट्ट
खंयचे घाट जाले कितें जालें तांतूं तुका कांय ना. कोणी एकलो मास्क खावन देवळा वचून वचो, कोणी मासली खावन पडलेक वचून वचो, सूख सूख चिंताप तुका हांव वचो. तुजें काळीज व्हरनोस, तुजें बरेंपण व्हरनोस, तुजें सतपण व्हरनोस, तुजें पवित्रपण वच, तें गरजेचें. एकलो मनीस मासली हाडूंक येता, मासली हाडून येता आनी तो मापली जावंक पुरो, तें मोगरलें जावंक पुरो, मासलेच्या हातांत असलेले पयशे आमकां दिता, आमी बोल्सान घालता. धुताय दिना. आनी एकलो येता ते पयशे व्हरून पुलाच्या अंगडी दिता, कळ्ळें गे. पुलां सुकान घेता ते पयशे बोल्सान घालता. तो आनी एक बिपाच्या अंगडी की दुकराच्या अंगडी येता, थंय वचून ते पयशे तो मास्क कातरता, तेच पयशे दिता आनी तेच पयशे व्हरून देवळाक घालतात डब्याक. म्हणटात गे मासाक पडलेले मासल्याक पडलेले पयशे देवळान जावं दी, इगर्जेन जावं दी, पडलेन घालून वचो म्हणटा ते. कोणी म्हणटा ते म्हणनान. पूण तुवें मास्क खावन येवन वचो, तें मास्क येवन वचो, हें मास्क येवन वचो. तें मनशाचें स्वार्थ चिंता पळया. हेणे प्रॉफीट आसा, पयशे घालयेत, हुंडेन घालयेत, देवळान घालयेत, पूण मास्क खावन देवळा भितर येवन वचो. मनशाचें अशीर चिंताप, अशीर मनोभाव मनशाचो. देखून मनीस मनशाक आज दुस्मान जावंक पावला. मनशाचें मास्क खावंक लागला. देखून देव हें खंडन करता, देव खंडन करता. पळया तुमकां मेळचो लाभ कांय म्हणनात. खंयचेय पयशे चलतात, मास्का पडले पयशे चलतात, मासल्या पडले चलतात, खंयचेय चलतात, नो प्रॉब्लेम. पूण तुवें मात्र खंयचेय खावन येवन वचो. सूख चिंताप, सूख चिंताप म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी जोमी म्हणटा खपटी, तुमी खपटी, खपटी खंडन करता सोमी आमचें. सोम्या कितें जाय? तो म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. तुमी म्हाका सोम्या म्हणून उलय करचें म्हणना, तुमी म्हाका बलिदान भेटयचें म्हणना. म्हाका जाय दया, सुकलेल्यांक बक्षिया, वर्सुऱ्यांक आदार दिया, कुमक करा, रडतल्यांक बुजया, दणसतल्यांक सवकासाय दिया, कैदेन असलेल्यांक सुटका दिवचे प्रयत्न करा, दया माया पासारचे वरस परगट करा. दॅट इज इम्पॉर्टंट, दॅट इज वॉट इम्पॉर्टंट. तें गरजेचें. तें सोडून म्हजें अंत म्हणून धरना रावोन हेरांक कश्टार घालचें सूख म्हणटा सोमी आयच्या सुवातेन. देखून वाळे जिवानपण म्हळ्यार कितें? कुडीचें जिवानपण, आत्म्याचें जिवानपण. आमचे थंय दोन संगती आसा, एक आत्मो आनी एक कूड. कूड कोणा तावन आयिल्ली? कूड मनशा तावन आयिल्ली, आमच्या आवय बापाय तावन आयिल्ली कूड. ही कूड मातयेची. देखून आयक मनशा तूं जावन आसा धुळधुळीक तूं पाटी वेतोलय. मनशाची कूड मातयेची, ती मातये सऱ्यान जाता. पूण भितर तो एक आत्मो आसा, देवा तावन आयिल्लो. तो आत्मो देवाचो, त्या आत्म्याक देवा तावन आयलो, देवा हेचे स्वतंत्र आसा आत्म्याक. पूण तो आत्मो दोडेपटी आपल्या स्वतंत्र पाडपणा यूज करून तो खोटो जाल्यार जालो. पूण तें जडती आसा, ताका आत्म्याची जडती आसा. पूण आत्मो देवा तावन आयलो, देवा सवय फाटी वेता, आत्म्याचें जिवनपण आसा. आनी आमी फाटी येता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडीचें जिवनपण साध्य आसा म्हणटा सोमी. कित्याक म्हळ्यार सोम्याचें कुडीचें जिवनपण जालां. कित्याक ती पवित्र कूड पाप कत नासतना. पळया फिलिपिकारांक बरोवन सांत पावलूस स्पश्ट म्हणटा, सगळ्या गतीन आमचे थंय तो एक जालो, पातक मात्र सांडून. ताची पवित्र कूड, त्या कुडींत कसलें सुवणें पडना. देखून त्या कुडीक किडो खावंक शकना, त्या कुडीक माती खावंक शकना. देखून जेजूची कूड पळया ती मनशा सैमाची न्ही. मरी ओके, मरी आवय, पण तेचो बापय कोण? पवित्र आत्मो. पळया पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो मरयेचो जेजूचो बापय जाल्ल्यान ती मनशा सैमाची कूड न्ही, त्या मनशा सैमाची पातकी कूड न्ही. थंयसर पातकाचें सैम ना, मनशाचें पातकीचें सैम ना थंयसर, भगवंतपणाचें सैम. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची कूड ती जिवन जाल्या. पूण आमची कूड जिवन जावचें आसा. पूण जाल्यारय पूण तितले पवित्र कोण आसात? हांव ना, तुमी ना. आमची कूड मातये सऱ्यान जातात, कीड लागतात. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या भुमीचे, आमी पातकी मनशा कुळाची, सृश्टेचे आमी. देखून आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो
आमी ह्या संवसारांत पळय आदाम आनी एवे कितें जालें आदाम आनी एवेन कितें गेलें संवसारी मरण विसलें मरण संवसारी मरण विसलें जाल्यार त्या आदाम आनी एवेक देवान सर्ग बसयलो सर्ग सर्गींच्या राजान तुमकां अवकाश आसा तुमी येवयेत म्हजे समी जियेत संवसारी तुमी नाका जाल्यार म्हाका तुमी सांडलो जाल्यार सासणाच्या निवासान तुमकां हांव वांटो दितां पळया ही बरवसो जेजूसो देवाचो बरवसो देखून देव मैजे मुखान जावंक पुरो देव प्रवादे मुखान जावंक पुरो देव निती करता मुखान जावंक पुरो खुद्द देव पुताच्या रुपार जेजूच्या रुपार जावंक पुरो ह्या जिवंतपणा विशीं स्वस्थ लोकांक माहिती दिता पूण जाल्यार थोडे जेजूक सवाल करतात पळय आईच्या सुवातें फरीच्या वरान सवाल केल्ले बरी एकलो भाव आसुल्लो एकलो दादलो आसुल्लो बायले लागीं काजू जालो भुरगीं नासतना मेलो तसो भाव तिजे लागीं काजू जालो भुरगीं नासतना मेलो तसो भाव आनी तशेंच 7 जण काजू जाले भुरगीं नासतना मेले कोणाची बायल ती जातली आमची चिंता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी चिंता आमी ल्हान भुरग्यां बरी चिंतचें देवाची जाणवाय आमच्या की कितल्याक वर्ती आमच्या देवाच्या जाणवाय मुखार आमची दाणवाय जाणवायाचें पुस्तक म्हणटा ताकडीक लागल्ल्या धुळीच्या खणा बरी आमी जायतीं सवालां विचारता ल्हानसो भुरगो धाकटो भुरगलो पूत जावं पुरो दोन पुरो बापाय लागीं मस्त सवालां विचारता पूण ती सवालां आयकता आनी थोडे फावटी आवय की बापाय आसूं येतात म्हळ्यार ती थोडे फावटी सवालां इतलीं उण्याची असतात की ते भुरग्याक कळना भुरग्याक तें व्हडलें कळ्ळें की हां हें कित्याक माडार कित्याक नाल्ल जावंसो माडार कित्याक बोंडो जावंसो बोंड्यान कित्याक उदक आसचें असलीं सवालां भुरगीं थोडे फावटी आवय बापाय लेगीत येतना आवय बापाय बेश्टें जाप दितात आनी आसतात पूण तशेंच मनीस थोडे फावटी देवाक तसलीं सवालां विचारता कित्याक म्हळ्यार मनशाची जाणवाय देवाच्या जाणवाय मुखार कांयच न्ही मनशाची जाणवाय थाकडेक लागलेल्या धुळीच्या कणा बरी मनीस कितें चिंता तें जीव चिंतिना देवाची जाणवाय अपरिमीत ह्या ल्हानशा जाणवायांत मनीस ल्हानशे सवाल जेजूक विचारता कित्याक म्हळ्यार तो संवसारांत जियेता न्ही गे एकलो भाव काजर जाता तें पळयता आनी एकलो काजर जाता तें पळयता आनी एकलो काजर पळयता आनी सर्गीच्या राजान तशें जाता कोण ना म्हूण चिंताप तांचें मनशांचें चिंताप आमचें चिंताप म्हजें तुमचें चिंताप तेंत कित्याक म्हळ्यार आमी तेंत पळोवन आसा दिसपट्टे जिवितांत पूण कितें संवसार आमी पळयता तें सर्गीच्या राजान ना तें दुसऱ्यांत आसा थंयसर तें म्हाकाय खबर ना तुमकांय खबर ना पूण जेजूक मात्र तें कळीत आसा देखून जेजू स्वस्थ तिका जाप दिता स्वस्थ जाप दिता संवसारी जिवितांत आमी काजर घेता दिता सगळें करता पूण सासणाच्या जिवितांत आमी सगळे आंज बडवे सगळे देवदूत जाता सगळे आंज बडवे जाता कित्याक तो सर्गीचो निवास ताचो वैभव दुसरो तो आमकां समजूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमी इतलेंच समजूंक जाय मेलो उपरांत सासणाचें जिवीत आसा देवा स्वामी आमी जियेता देखून ह्या संवसारांत आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर आमच्या बऱ्या नृत्या मुखांतर आमच्या बऱ्या कामा मुखांतर सर्गीचें राज आपणावचें प्रयत्न आमी करीत जाय देवाचें उतर ताका आमकां आदार दिता देवाचें उतर आमकां प्रोत्साह दिता देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगान जियेत जाय आनी हांवें दिवचो तुमकां उपदेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करचो जो कोण म्हजो पाटला उदार म्हूण लेगून एक कप शेळें उदक दिताय जाल्यार ताका ताचो प्रतिफळ चुकचो ना तुका इतेच प्रतिफळ मेळटलो सर्गीच्या राजान तुका बेसांवांनी भरतले देखून बरीं कामां आदार सर्गीचें सूख जोडूंक तुमी आमकां उलो दिता देखून हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो बोवापुरबाय म्हणटा हर एक बऱ्या करण्यांत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमी आसत जाय हर एका बऱ्या करण्यांत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमी तिरासन सांबाळीचे आनी ह्या मुखार तुमी क्रिस्ता परगट करी जाय आनी क्रिस्ता सोवें तुमी सासणाक जिये जाय असलें जिवीत आमी जियों तुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी बी रावया तरी एका देवा तें आसलो आमचा बाबार दुसारया सगळीं सांगाता म्हणया मानता देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गांनी वितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो आमकां मरयेंत जल्मलो 5 विलगातांनी कस असले ताका कुर्साद जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवांनी मेल्ल्यान ती मरसिबी करूंक येतलो सत्वंतां पवित्र आत्म्या कतुली पुय सभी भक्तां शेकता पातकाचें भक्षणे
कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमी सर्व देवाचें भुरगीं तेज्या मोगांत आनी गोपांत येता बरें करूंक बरें उलोवंक बरें आदारूंक आनी ससनाचें जिवीत जुळोवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दे म्हण ह्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापा उलो मारया. बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या बाबा साहेबाक गवळी बाबाक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक तांच्या मिसावान येवनच्या विविध कश्टांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या दुडवाच्या आनी भ्रष्टाचाराच्या ताळण्याक बली जायनासतना देशाच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्या भावार्थान तीर रावूंक धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या कश्टान सांपणून कांगाल जाताना तुजेर बावत दवरून तांचे जिणयेन जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवंकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या भावार्थान दंदल नासता देवाचे पात येवन आमची जिणी जियोवंक जाय असची कृपा आमकां दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज तातेवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पुंशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानांचो फळ हे देश मापान तांकां मेळोसो कर. सांगतास ह्या पूण तळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायन पंथा पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडी मौनपणी आमचे दोळे दामप्या आमची कसकी गोरसो आमची मागणी आमची आशा आसा जे कोणा मागतान बसयला गुडो आसकडे तांच्या बसवत मागे आस्पत्रेन वळवळून आसात पिडेंत आसात कस्तान आसात विविध कस्तान अस्थियांक बली जाल्लीं आसात रडणे रुदान करून आसल्लीं आसात तांच्या बसत आमी सर्व मेस्तां बसत आमी मागे सर्गींच्या भूमुखार बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा तुज्या पुतां जेजून सर्गींच्या राजाची बरी खबर आमकां प्रगट केली मोगांत आनी सेवेंत ही ससनाचे राज जोडूंक साध्य आसा म्हणून ताणें आमकां ताच्या करनेदारी आनी आमकां शिकोवन दिलें तसले आसा ताच्या उतरां करण्यांनी आमी प्रेरीत जावन आमची जिविरुता करून ससनाचें जिवी जोडूचें भाग आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ಪಾಣ್ಸಂಕೋ 127 ಸಿ 47 पाडून आयल्या तुझ्या पायाकडी नितळ जावच्या आकाशी काळजा मेळी गे मागता तुझे लागी बाकी निर्भागी हे मागता तुझे लागी म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवपा मानतात असले जावं म्हण मागाती आमच्या अनेक कनवळे आमच्या बहुमोगाळ बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुझे मोगार सोडो तिका लागून तुझे सुबा आमकां कुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातके भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस पो तुमचे सुबे आसूं तुमची शोभेया आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व करे आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवानी आमच्या फायद्यासो पातका वरवीं तुझे बरगी तुझे इश्टाका सोडून पयस गेल्ली तरी तुझ्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली जसो तुझ्या पुतानी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्या तुझ्या पवित्र सभेंतून तांकां एकवटायताय तुझ्या जिन्सवार कर्तृत्वानी तुजी जाणवाई वाकणच्या तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूडो आनी पवित्र आत्म्याचे मंदिर करताय देखून देवदूतांच्या सर्व दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार बदला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेश्वराची नावे एका ताका जय 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 उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो हे घडये आमी कितेंय मागता तें घेता हुंडांनी वाय नासले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी आमचें जिवीत आमची कश्ट आमची कंत आमची बेसाराय आमचे दूख आमचो बरवसो सगळें सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया बापा करू सुद्दां पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरांचो संगीच्या दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची ते स्प्री जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याचे सांक दिली न्ही म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराची ही रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ बावडतासो गुट
आमी परगडतांव जेजू नव्यानी दोनो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा, पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती बागे वंजू जाय बागे धर्म दोता बागे वंजूता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आचन्या मथीन दवरना ताणें शिकयलेल्या मागणी भोव भक्तीपणी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमचेतांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुणेची वेतांत समाधान संतोश आमकां दी. सगळींचे भाग आनी आमचे सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवटकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. साकार संसारात जिवीत दिले हे तुझे भोव पयलीं कुडी रक्तावर हे सर म्हज्या कडेन पर्यंत सर्व वायटांतलो म्हाका निवार. सदांच तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका आदार दी आनी तुजो गुळो सरूंक दीस म्हाका निर्मी नाका. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस आनी ह्या संवसारी आयिल्ली. ही शेळीची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ही विकी म्हूण लालेवन मागता. हे तूं सुम्या परता. तुजे घरी पावला कर्जा धरू गड रावला. तुजे घरी येवन पावला कर्जा धरू गड रावला. व्यास्तू करया मिळणारा
तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता येविकी ये म्हूण लाले मागता ये तू सुम्या परता दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पोळे पुरावला दर्शन तुझे घेऊन आयला वाट तुझी पोळे पुरावला रास्तू कर्या बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्यात राखून रावता येविकी ये म्हूण लाले मागता ये तू सुम्या परता कर्जन दायला सुमी जेजू कमी अर्गां देवया आमच्या मोगान बर आमच्या काळ जाणतो आयला सुमी आमचे संगी राहो आमकां कृपा दी सकदी बोळ दी जन्वाय दी तुझ्या बेसांवांनी बर म्हूण मागया तुमची सावा अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ह्या उंड्या रुपी आमच्या काळजांत आयलेल्या जेजू आमच्या उंड्या रुपार आमच्या आत्म्याचे पोषण जावन आयलेल्या की कालच्या दिसा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले आमकां राखून सांबाळलेल्या की आमच्या वावरांत सैत लाभलेल्या की कालच्या रात्रीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेले जावन तुजें दैवीक उतर तशें सत्मीक पोशण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू आराधान तुका सुमया जेजू प्रार्थुया सर्व पदवेदार आणि बहुदयाळ बापा तुझे दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अधिक अधिक परजळ शेंकर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या जेवणात आमकां तुवें वांटो परतून तुवें आमकां परतून जिवान आनी गठ्यान भरल्याय तांदूळ बासयलेले सर्गीचे सूख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे ओडुका पाण संको 217 F14 सुम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारांचं तुझ्या अर्गादिना वाटे तुझे सोडून मोगान तुझ्या राहून संदेश तुझो गाजो आधार मागता घटाय सोडून सगळी काढून वेता सुम्या गुरबे कष्टां दुखां तुझे पागे मुखार सरता उरबे सुमया मी वेता की तुझी गाता उपकारांचं तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या राहून संदेश तुझो गाजो आदर मागता मोगाळ पुता सुवे आमकां मोरे आशीर्वाद आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ
तुमची ते सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमक करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं